तुमका मतदार राजा ह्या कार्यावळीन आणि आम्ही असा शिरोड्या कॉन्स्टिट्युएन्सी ही शिरोड्या कॉन्स्टिट्युएन्सी जी तुम्ही जाणात ती खूप म्हणतात ती चर्चेन येयलेली आसा। हाच्या पयलीं जो आमदार आता बीजेपीचा आमदार जो आसा सुभाष शिरोडकर ते पयलीं आशिल्ल्या काँग्रेस पार्टीन आणि मागीर तेंच्यांनी रेजिग्नेशन दिवन तेंच्यांनी मागीर परतून बाय इलेक्शन तेंच्यांनी फेस करतना तांकां जो लढो दिवचो पडलो ते MGPचे दीपक ढवळीकर हांच्या वांगडा आणि जस्ट 76 मतां घेवन लीड घेवन ते ही कॉन्स्टिट्युएन्सी जिखिल्ले आसा। हाच्या फुडें आतां जेन्ना परतून जेन्ना इलेक्शनां जातली गोवा असेंब्लीची तेन्ना तांकां BJPची तिकेट मेळटली काय ना हे कोणाक खबर ना, पूण तरी आसतना आमी आतां जाणून घेवया की हे आतां मतदारसंघ खरोच सुभाष शिरोडकर फाटसून रावतलो काय ना ते, तशेंच MGPची कितली ताकद आसा। आतां परतून आप आयल्या, काँग्रेस आसा, प्लस महादेव जो नायक जो पयलीं जो BJPचो मनीस जो पयलीं BJPचो मिनिस्टर आशिल्लो तो सुद्दां आपाक जॉयन जालो। सो आतां हे सगळ्या ह्या बोळा भितर कोण कॉन्स्टिट्युएन्सी जिखतलो ते आमी आतां जाणून घेवया। आमच्या वांगडा आसा प्रशिला मॅडम, म्हाका जे सांगूंक शकता शिरोड्या मतदारसंघान डेव्हलपमेंट जाल्या काय ना ती? ना, सद्या तरी जावंक ना, चडशा लोकांची जावंक ना, मातशें कमी आसा। तेका लागून हांव म्हणटा की शिरोडा आतां ह्या वेळार न्ही, ह्या वर्सा न्ही शिरोडा मतदारसंघाक म्हाका दिसना की लीड आसत अशें म्हणून। ह्या आतां सद्या MLA आसा पळय न्ही तेका लीड आसत अशें म्हणून म्हाका दिसना। तुमकां कसो जाय फुडलो कॅन्डिडेट? हो आतां आसा पळय न्ही कॅन्डिडेट, आतां पळय येतलो न्ही तो कॅन्डिडेट म्हाका बऱ्यांतलो बरो जाय, कित्याक लोकांची सगळ्यांची कामां जावपाक जाय। लोक आतां सगळीं बायलां बेकार आसा घरा कडेन, लोक चले बेकार आसा, कोण शिक्षणाक सामके बरे हुशार आशिल्ले भुरगे आज घरा आसा, तांकां कोणाक नोकरी मेळना, लोकांचें एक काम जायना, पंचायतीन गेल्यार लोकांची कामां जायना, सगळे लोक आतां घरा कडेन बसलेले आसा। तेन्ना म्हाका दिसता की ह्या फावटी येतलो तो कॅन्डिडेट बरो आसचो आनी ताणें सगळ्यांची कामां करून ताणें बरी करून घेवची अशें म्हाका दिसता। आतां खुबशे पार्टीज येयल्या, तृणमूल आयल्या, आप येयल्या, काँग्रेस आसा, MGP, BJP, सो हातून सगळ्यान TMC बीन न्यू पार्टी येता, आप न्यू पार्टी येता, सो हाच्या भितर कोणाक चान्स पडटलो? म्हाका अशें दिसता की BJP लीड येता अशें दिसता, पूण आमी तर ट्राय करीत न्ही, आमी लोकांनी तर ट्राय करीत न्ही जाल्यार आमचो कॅन्डिडेट आमकां येवपाक शकता। आमकां जाय तसो। हय। आतां आमच्या वांगडा आसा वसंत आणि संजय, सो तांकां आमी विचारया शिरोड्या मतदारसंघान खरेंच डेव्हलपमेंट जाल्या? शिरोड्या मतदारसंघात ह्या 5 वर्सां कांयच डेव्हलपमेंट जावूं ना, कसलेंय काम जावूं ना। आतां फक्त इलेक्शन लागीं पळोवन खंय तरी पेवर्स घालपाचे, खंय तरी गटर बांदपाचे, हे 11 म्हयने 4 वर्स 11 म्हयने सोंपले नंतर आतां हे कितें तरी करपा आयलात, कळ्ळें न्ही। हेंचे इलेक्शन टायमाक फक्त लोकांक कितें दिशाभूल करचें काम चल्लां, पण सद्या ह्या बाबतींत हांगा पळोवंक गेलें जाल्यार महादेव नायकाची वारी शिरोड्यांत चड आसात ह्या फावटीक, कित्याक महादेव नायकान भरपूर कामां केलां, तेणी कितलेशे लोकांक कामां लायले, तेजो लाभ लोकांक जाल्लो आसा। दुसरें, तेणी जे हॉटमिक्स केले, शिरोड्या मतदारसंघात एकूय रोड दवरूं ना, तेणी डेव्हलप केल्ले। तिसरें सांगपा म्हळ्यार तुमकां तेणी शिरोड्यांत हॉस्पिटल हाडले, आज कोविडा टायमार 15,000 लोकांक तरी तो ट्रिटमेंटाचो फायदो जाल्लो आसा। तशेंच तेणी म्हैशाल धरण शिरोड्यांत बांदले, तेजो ट्रिटमेंट प्लांट बांदलो, तेजो उदकाचो फायदो शिरोड्यांत सगळ्याक लोकांक जाल्लो आसा। तसोच तेणी इंडस्ट्रियल इस्टेट हाडली शिरोड्यांत, थंय 300-400 लोक तरी कामां लागील आसात। आतां पळोवंक गेलें जाल्यार 5 वर्सांत काही एक डेव्हलपमेंट जाल्लो ना, शिरोड्याचे लोक बेकार पडलात,
शिरोड्याचे बायताकोळ टू शिरोडा पर्यंत बाजार केला. कोण नुस्तें विकता, कोण फ्रुट्स विकता, तांकां काम ना, धंदे ना, असली स्थिती हाडून दवरला. म्हणून ह्या फाटीक चेंजीस जावपाक जाय हे लोकांनी ठरयलां. म्हादेव नायकाचे वारी चड जाल्ले आसा आनी म्हादेव नायक ह्या फाटीक भरपूर लीड घेवन निवडून येतलो. कित्याक आम आदमी पार्टी तो गेल्लो आसा आनी आम आदमी पार्टीन सांगिल्लें आसा लोकांक उदकाचे आनी लायटीचे फ्री बील ना. तशेंच तेणी क्लिनीक, मोहल्ला क्लिनीक, एज्युकेशन, हॉस्पिटल हेजे विशय खूब उलयिल्लो आसा. आनी बेकारी भत्तो तेणी कोण शिकिल्लो आहा ताका 3,000 रुपये बेकारी भत्तो दिता म्हणला. तशेंच मायनींग फॅमिलीक जे बेकार आसात, मायनींग फॅमिली मायन्स बंद पडिल्ल्याक बेकार आसात तांकां 5,000 भत्तो दिता म्हणला, बेकारी भत्तो, जो पर्यंत तेंगेले मायनींग चालू जायना. तशेंच तेणी ट्युरिजमाक तशेंच सांगलां. तेंचे ट्युरिजमात जे धंदे बंद जाल्ले आसा, कोण बेकार पडला, तेंचे फॅमिली वायट स्थितीक आसा तांकां 5,000 रुपये दिता म्हणला. तशेंच तेगेले हॉस्पिटल डेवलप करपाचे आनी एज्युकेशन डेवलप करपाचें हे तेजे केजरीवालाचें एक ध्येय आसा. ताका लागून केजरीवालाक गोंयान आम आदमीक निवडून हाडून शिरोड्यात तर आमी म्हादेव नायकाक निवडून हाडपाचें सारकें पक्का ठरयलां आहा. आनी तो निवडून 100% येतलो. कित्याक हेजे 5 वर्सांत जे कितें काम जालां तें एकूय काम ना. तेजे पयलीं जाल्ली कामाचें नाल्ल फोडिल्लो आहा आनी तें नाल्ल फोडलां कशें, म्हादेव नायकान जें काम हाडिल्लें तें म्हादेव नायकान हाडिल्लें म्हणून तें काम थंयच स्टॉप केल्लें आसा. कळ्ळें. तशें फाटल्या फावट म्हादेव नायक कित्याक पडलो तर? म्हादेव नायक कितें आसा तेतूंत थोडे राजकारण अशें आसा, कोणाक काम दिलें, एक मनशाक काम दिलें तर 25 लोकांक काम मेळना अशें तेणी भरपूर लोकांक लाभ जाल्लो आसा. तेणें कामां लायिल्लें आसा. तर एकड्या दिले नंतर 50 लोक अपोज जाले, 100 लोक अपोज जाले. कित्याक म्हागेलें काम जालें हेगेलें काम जालें ना कित्याक, अशी फुटाफूट जाली आनी लोकांक संभ्रम जालो आनी लोकांनी ताका उडयलें. जाल्यार लोकांक आज कळटा की तो कितें काम करतालो हें कळपाक लागलें. आनी तेगेलें डेवलॉपमेंट आनी ते कामाची स्पीड जी आशिल्ली ती स्पीड परत चालू करपा लागून म्हादेव नायक येवप हे शिरोड्यांत गरजेचो आसा. ओके. तुमकां कितें दिसता, कितें जातलें फावट शिरोडा? म्हाका ह्या फाटी चेंजीस जावपा जाय आनी चेंजीस जाले जाल्यार आमी बऱ्या पावतले. कित्याक लागून जाणलो, हो म्हादेव नायक आसलो एक 5 ते 10 वर्सांकूच निवडून येयला. पयलीं 5 वर्सां तो आमदार जालो आनी मागीर तो एक 4-4.5 वर्सांक तो आमदारकी जालो आनी आमदार जावन मागीर तो मिनिस्टर जालो. तेन्ना कितें जालें की 4 वर्सां तेणी पळय जवळ जवळ 600-700 लोकांक कामाक लायले गव्हर्मेंट, प्लस तेणी फॅक्ट्रींक कितल्याशा भुरग्यांक कामाक लायले. म्हणून सुभाषान आतां पळोवपाक गेल्यार कोणा चडशे कामाक लावना आनी सुभाष जवळ जवळ 40 वर्सां राज्य करता आनी हांव त्या 40 वर्सां सुभाषा बरोबर फस्ट वोटींग म्हागे हांव भुरगेपण आसलें तेन्ना फस्ट वोटींग हें म्हागे सुभाषाक. आनी आतां हांव 40 वर्सांनी परत म्हाज्या फुडें गेला. कसलेंच काम म्हागेलें जालें ना, पर्सनली कसलेंच काम जालें ना. आनी दुसरें तेणी पळय म्हादेवान 4-4.5 वर्सां पळय जितलें काम केलां तें हेणी 40 वर्सां केलें ना. 40 वर्सां केलें ना हेणी. कामकारां जवळ जवळ 200 वर कोणाक भुरग्यांक कामाक लावना. हें मेन. कित्याक 40 वर्सां तूं सत्तेर आहा आनी आजून सुद्दां तूं सत्तेर आहा पूण कोणाचीय कामां करिना. तो 70 लाख घेवन घरा कडेन बसला. 70 लाख जमनीची म्हणून विकल्या आनी 70 कोटी जमनीची म्हणून घेतल्या आनी घरा कडेन बसला आनी सुसेगाद आहा, कसलेंच काम म्हणटा करिना. म्हणटा आमकां तेजेर मनाच्यान पोटतिडकीन हांव तेवटेन गेला. हांव म्हाज्या वाटेन केन्नाच वचना, अजून पर्यंत वचनाशिल्लो. पूण आतां ह्या पोटतिडकीन म्हाका वयचें पडलें कित्याक म्हागे कामां जावना. म्हागे भुरगो फ्रूट विकता आनी हें दुकान म्हागे भुरग्यालें फ्रूट विकता शिकोन. तो सिवील ड्राफ्टमॅन प्लस इंजिनियर टायप. पूण तो पळय हें दुकान आहा तें म्हाजें चेड्यालें. म्हागे चेड्या नांव विराज वसंत नायक. म्हणून आतां म्हादेवान पळोवपाक गेल्यार खूब हें केलें आहा. शिरोडे पळय हॉस्पिटल हाडलां न्हू तें म्हादेवान हाडलां आनी तें म्हादेवान हाडलां म्हणून तेजे फुडलें पळय कितें करपाचें
तेजे डेवलपमेंट करपाचो तो तसोच उरला. आनी आतां आमकां शिरोड्याक हॉस्पिटल हाडलं म्हणून आमगेले पळय ते कोवीड जाल्लेले हेका सुद्दां कोवीड जाल्ले राणे म्हणटा पळय आहा न्हू हेका कोवीड जाल्ली आनी तो हॉस्पिटलाक आयलो आनी तें हॉस्पिटल नाशिल्लें जाल्यार आमकां खंय घालताले कोण जाणा आनी बांबोळे जाल्यार एका मरता आशिल्लो तो पूण नशीब म्हाजेवन हाडलो म्हणून हें हॉस्पिटल. दुसरें आतां तेगेले आतां खूब हें आहा आतां शिरोडा टू मडगांव ब्रीज जावपा आहा तेणी ते ऑलरेडी करपाचें केल्लें पूण त्या टायमार ताका शक्य जालें ना की मागीर तो पडलो. आतां तेणी सांगलें की हें ब्रीज पळय आहा न्हू तो आपूण करून दाखयतलो. दुसरें हें हॉस्पिटल आहा खंय फोण्याक ते फोण्या हॉस्पिटलाक बांबोळी कशी ट्रिटमेंट आहा तशी तो करून दाखयतलो म्हणजे केजरीवाल आनी म्हाजेव. आनी तिसरें म्हणल्यार हांगा सारके रस्ते सुद्दां सारके नात. हागेले वाड्यार कुडियाल म्हणटा थंय लास्ट जुनाक हें घातलें हॉटमिक्स घातलो. आतां सगळो हॉस्पिटल गेला आनी भितरलो पयलींचो रोड आहा तो दिसता पयलींचो रोड आहा तो दिसता इतली पातळ हॉटमिक्स घातले आनी ते सगळे हें करून रोखडे गेले मागीर रोखडो पावस पडलो. हें असली कामां ही ती सारकी न्हू. आतां आमी आसा बटवाडा शिरोडा आनी महामाया देवळान आमी आसा. आमी आतां थंयसरल्या शिरोडेच्या वोटरांक विचारया तांकां कितें जाय तें. आतां शिरोडान थोड्या इलेक्शन्स आसा आनी पयलीं तुमी जाणात की पयलींचो आमदार जो काँग्रेसीन आशिल्लो तो आतां BJPन आयिल्लो आसा. डेवलपमेंट खरीच जालें? शिरोडा मतदारसंघात पयलीं सद्या जे मानादीक आमदार आमचे श्री सुभाष शिरोडकर जे आसात ते आख्खे गोंयाक सद्या आमचे शिरोडा मतदारसंघ हो एक शैक्षणीक क्षेत्र म्हणून सगळ्या फामाद आसा गोंयभर. तेन्ना गोंयच्या सगळ्या आमकांच न्ही गोंयच्याच म्हणजे शिरोडेच्याच अशे विलेजींतल्या लोकांक न्ही गांवच्या बाकीच्या सगळ्या गोंयचो जो लोक आसा सुशिक्षीत लोक आसा जावं स्टुडंट आसा ते एक मोठ्या आशेन तेंचे कडेन पळयतात. 20-25 ते 30 जवळ 40 वर्सां शैक्षणीक क्षेत्रात काम करून ह्या शिरोडा मतदारसंघा भितर तेणी जे वयर जे आमगेले कॉलेजी कडेन काराय शिवशैल म्हणटा त्या जाग्याचेर जी RITची स्थापना केली हायर सेकंडरी होमिओपॅथीक असली कॉलेजी हाडली आनी गांवच्या भुरग्यांक शिकपा खातीर तेणी एक दालन ओपन केलें उगडलें. गांवचे भुरगे जे गरीब क्षेत्रांतल्यान आनी गरीब कश्टकरी भुरगे आमचो जो शिरोडा गांव आसा हो गांव शेतकरी हेतूंतल्यान आयिल्लो आसा. म्हणजे ज्या शेतकऱ्याचे जे भुरगे आसा तांकां शक्य नाशिल्लें की भायर खंय तरी वचून मोठ्या प्रमाणात शिक्षण घेवचें. पण कालांतरान ह्या दिसांनी म्हणजे ह्या वर्सांनी काही भुरग्यांनी तेतूं भितर एडमिशन मेळ्ळें आनी काही शिरोडेचे भुरगे खुबशे भुरगे आयज इंजिनियर जावन विदेशाक नोकरेक आसात वेल सेटल जाल्ले आसात. तेतूं भितर आयज आमचे जे मानादीक आमदार आसात ते पयलीं काँग्रेसीक आशिल्ले पण तेजे नंतर थोडेच जाण तेणी भारतीय जनता पार्टी भितर प्रवेश केल्लो. कारण वैचारीक हेतूंतल्यान तेंचे जे कितें विचार आसा ते तांकां मानवपा लागले त्या पार्टीची स्थिती आनी जे पळय नियम आसात ते नियमूय तांकां आवडले. कारण ते खूब काटेकोर अशे नियम पाळटात आनी तेतूंतल्यान सुद्दां काही बरी गजाल्यो ते पार्टी भितर प्रवेश करतरी आमकां गांवांक हांगा तेजो लाभ मेळ्ळा. मूलभूत गरजो गांवच्यो चडश्यो सगळ्यो जाल्ल्यो आसात. शैक्षणीक क्षेत्रांत तर तेंचे तर विचार मोठेच आसात. तेतूं भितर पयले प्रामुख्यान तेणी भारतीय जनता भितर पार्टी प्रवेश करून माननीय मुख्यमंत्र्या कडल्यान आनी हेजे कडल्यान जें पळय इंजिनियरींग कॉलेजी भितर एक फी लागताली 70,000 75,000 ती मोठी उमेदीची बाब आहा की तेणी 50%चेर हाडली. आयज गांवचे भुरगे जावं खंयचेय शैक्षणीक क्षेत्रा भितर जर इंजिनियरींग करता जाल्यार 35,000च्या फक्त 35,000ची फी भरून ते एडमिशन घेवंक शकतात. तेतूं भितर आमचो जो गांव आसा गांवांतलो भुरगो जर कोणी शिकता आनी तो जर तेजी परिस्थिती आसा ताका तेतूं भितरूय तेणी कन्सेशन दिवपाचें मान्य केलां. हे आमच्या गांवच्या भुरग्यांच्या तरणाट्या खातीर खूब उमेदीची बाब आसा. लोक हांगा पळयतना सुभाष शिरोडकर म्हणून पळयतले का BJP पक्ष म्हणून पळयतले फाटीं मतदान करतना ताका सपोज म्हणजे लोक कोणा फाटसून उबे आहा सुभाष शिरोडकरा फाटल्यान की BJP पक्ष?
ह्या गांवचे कशें आसा थोडे मूलभूत जे पयलीं नीज BJPचे जे काही लोक आसात जे पक्षाचे कार्यकर्ते आसात ते पयलीं पासून जरी आमचे आमदार माननीय आमदार म्हणजे सुभाष शिरोडकर जांकां आमी भाऊ म्हणटात ते जरी काँग्रेसीक काम करता आसतना सुद्दां तेणी त्या लोकांक केन्ना दुखयलें ना तेंची बारीक बारीक काम करता आसतना तांकां तेणी सपोर्ट केल्लो आसा पण तेंचे बद्दल जे आमच्या आमदाराचे बद्दल तेंच्या मनात पयलीं पासून आदर आसा हे अशें अपोजिशन कडक अपोजिशन ह्या गांवांत तेंचे बद्दल केन्नाच नाशिल्लें तेंचीच अशी पयलीं खूब वर्सां पयलीं इच्छा आशिल्ली की ते भाऊन इतलें बरें काम करता आमचे पार्टी येवचे आमचे कित्याक आमी कार्यकर्ता आसतना ते सदांच आमचे कडेन उलयताले तुमगेले भाऊ इतले बऱ्या शैक्षणीक क्षेत्रांत तेंचें मोलादीक योगदान आसा ते जर आमचे पार्टी मेळ्ळे जाल्यार ह्या गांवचो मोठो विकास जातलो ही तेंचीच इच्छा आशिल्ली आनी कामाक्षी देवीचे कृपेन ती पूर्णय जाली अशें आमी मान्य करतात अशें आमी मानतात. तुमकां हांव विचारता तुमी आतां जेन्ना इलेक्शन जातली अजून तरी कोणाची तिकेट कन्फर्म जावंक ना सो इवन युती जातली काय ती लोकांक खबर ना पूण ह्यो सीट कोणाक वचपाचो आहा दिसना आनी कोणाक तिकेट मेळपाची काय म्हणजे BJPची जाल्यार हय BJPला भावूकच वतली ताणें काम केलां म्हणून. ओके सद्या काम चालू आसा आनी हांगा सद्या आतां उबी आहा आमी थंय सद्या प्रिवर्साचें काम जावपाचें आसा शिवनाथ देवूळ आहा पळय थंय जावपाचें आसा आनी रवळनाथ देवूळ आसा थंय जावपाचें म्हाका दिसता एक 5-6 कोटीचें आसतलें न्हू अशें पेवर्से ते जावपाचें आसा आनी बाकी कडेन जावपाचें आसा आनी सद्या काम चालू आहा तेजें म्हणून तेकाच तिकेट मेळपाची अशी म्हाका दिसता. लास्ट टायम तेंची जर आमी लीड पळयत जाल्यार ती फक्त 76 मतां आशिल्ली हे फावट कितली आसूं शकता. पळय कितें जालां ते लास्ट टायमाचें मातशें बरेचशें हें जालें आनी प्रॉब्लेम जालो म्हणून ते कमी पूण ह्या फावटी चड आसतली चड आसतली सामकें. ओके आमच्या वांगडा कांय यूथ आसात तुमी म्हाका एक सांगूंक शकता की एम्प्लॉयमेंट म्हणटा तो मेन इश्यू आसा कामां जातली अशी दिसता तुमकां. कामां जावपाची जे आसा पळय न्ही ते आमचे जे भाजप सरकार आसा ते ट्राय करतात कशें जे एम्प्लॉयमेंट आमचे यंग भुरग्यांक सपोज दिवपाचें आसा पळय न्ही ते ट्राय करता म्हणजे जाता तशें गव्हर्मेंट आमचे सपोर्ट करून भुरग्यांक युथाक कामाक लायतले इतली आमकां गॅरंटी आसा. तुमकां कितें दिसता म्हणजे सरकारान कितें करचें युथा खातीर अजून शिरोड्या मतदारांक कितें जावपाची गरज आसा. ओके सो सरकारान पयलीं म्हणजे भुरग्यांचे म्हणल्यार डेवलॉपमेंटा बाबतींत कितें तरी चिंतपाक जाय जशें की म्हणल्यार एज्युकेशन स्पोर्ट्स कळ्ळें न्ही सो आनी दुसरें म्हणजे जे गांवांत जे भुरगे आसता जे रुरल एरियेन जे फाटल्यान भुरगे उरता पळय न्ही तेंच्या बद्दल कितें चिंतून तांकां फुडें काडपाक जाय. आतां कला जी भुरग्यां कडेन आजकालचे टॅलंट जो आसा भुरग्यां कडेन न्ही तो भरपूर पण तो तेंच्या मदींच दवरता ते भायर काडनात. सो ते एक गव्हर्मेंटान खंय तरी तेंचेर फोकस करून जावं आमचे आमदार सुभाष शिरोडकर सर आसा तेंच्यांनी ह्या भुरग्यांचेर फोकस करून त्या भुरग्यांक वयर काडपाक जाय. अशे तरेन आमचो गांवूय वयर सरतलो आमचे गोंयूय वयर सरतलें आनी तुमकां सगळ्यांक खबर आसा आमचे भाजप जे गव्हर्मेंट आसा ते ऑलरेडी तेजेर फोकस करता. आतां खुबशे पार्टी येतात म्हणजे आप येता TMC येवपाची आसा MGP आसा काँग्रेस आसा प्लस RG येता सो हांच्या मदीं ह्या सगळ्या हांच्या मदीं तुमकां कोणाचो चान्सीस चड दिसता. जेन्ना 2019 सुभाष शिरोडकर भारतीच्या 19 जेन्ना सुभाष शिरोडकर सर आमगेलो हितून गेलो भाजपान गेलो तेन्नाच्यान डेवलॉपमेंटाची ही कामां खूब जाल्ली आसा. फॉर एग्जाम्पल आमचे आतां KTC बस स्टँड आसा थंयसर न्यू बिल्डींग येता अरावंड 10 कोटीची सुमार 10-12 कोटीची कितें तरी अशें काम येवपाक थंयसर तेंचे ग्रावंड फ्लोराचेर जी शॉपां येतली प्लस वयर पंचायत ऑफीस येता न्यू त्या भायर मिनी लायब्ररी येता आनी तशीच जे आमचे गार्डन आसा पळय काराय थंयसर एक आमी हॉल येता थंयसर तो अरावंड 900 लोकांचो कॅपेसिटीचो हॉल येता तो हेच्या मुखार आमच्या गांवाक यूज करपाक मेळटलो. त्या भायर भाजप सरकारान आनी आमच्या ऑनरेबल MLAन अशी भरपूरशीं कामां केल्लीं आसा म्हणल्यार टावर्स येवपाचे आसात 3 टावर ऑलरेडी हांगसर पास जाल्ले आसा चालू जाल्ले आसा. त्या भायर मागीर जे लायटीचे फोकस व्हडले खांबे आसता पळय न्ही ते घातलेले आसात जे खंय खंय काळोख पडटालो थंयसर लायटीच्या बाबतीन उदकाच्या बाबतीन ऑलरेडी तर हांगसर कामां चाललीच आसा. सो हे पळयत जाल्यार ह्या फावट शुअर जे आमचे यूथ आनी जे सगळे लोक आसा पळय ते भाजपाक सपोर्ट करतले आनी भाजप येतले कन्फर्म आसा. हांगा भाजप की सुभाष शिरोडकर म्हाका सांगूंक शकता कोण म्हणजे असो बेजिकली अजून कोणाक तिकेट कन्फर्म म्हणून हांव परतून विचारता. एक अशें आयकूंक येता की तिकेट तांकां मेळत हांव खूब जाणां कडेन उलयतालो लोकां कडेन ते म्हणटा की ताका तिकेट मेळटा कारण कोणाक खबर ना. सो
भाजप की सुभाष? ह्या फावटी कितें जालां हो जरी प्रॉब्लेम सगळे कडेन म्हणजे असो जर आवाज येता तरी पण त्यांच्या हेजे प्रमाणे त्यांनी कार्यशैली प्रमाणे त्यांनी भरपूर कार्य पार्टी खातीर ते पळयनासतना चालू केलें आनी तेंचे भितर तशी हें आसा आनी प्रत्येक बुदार आनी म्हणजे जो फर्स्ट रावंड आसा तो जवळ जवळ त्यांनी कंप्लीट केल्लो आसा आनी भारतीय जनता पार्टीचे जे आमचे शिरोडा मतदारसंघाचे अध्यक्ष आसा सूरज नायक यांचो परिपूर्ण पाठिंबा तांकां आसा आनी ते फूल फ्लॅश काम करतात आमचे फाटल्यान आनी अशें दिसून येता आनी ते जवळ जवळ कन्फर्म जाल्लें जमा आसा की भारतीय जनता पार्टी तेंचो जो मेहनत केल्या तेजें कार्य पळोवन त्या पार्टीन तांकां टिकेट दितली असो आमकांय विश्वास आसा. आमी ते कामाक्षी देवळान आशिल्ले आमी पयल्या की लोकांनी सगळो सुभाष शिरोडकराचे सपोर्टान कशें उलयताले ते अजून तरी टिकेट जरी कन्फर्म ना तरी पूण लोकांक विश्वास आसा की सुभाष शिरोडकर टिकेट दिवपाक येतले. आतां आमी आसा शिरोडाचे फामाद देवूळ जें म्हणटात जें कामाक्षी देवळान आसा हांगाली अमास म्हणटात ती सामकी फामाद. आतां आमी हाच्या फुडें वतले मतदारसंघात भोंवतले लोकांचे विचार जाणून घेतले तेंचे कितें म्हणणें आसा तेंच्या आमदारा विशीं ना न्यू पार्टी येता तेंच्या बद्दल. आमी आतां आसा कामाक्षीच्या देवळा भायर थंय आमी एकटो आमकां जो दुकानदार मेळ्ळा ताका विचारया. आतां जी इलेक्शन जावपाची आहा हांगा तेन्ना तुमकां कितें दिसता शिरोडा मतदारसंघान कसो कॅन्डिडेट दिवपाचो खंयच्या पार्टेन आनी तो तेणी कितें करपाचें? सद्या शिरोडकर आसा शिरोडकरान बरें काम केल्लें आसा. शिरोडकराचें काम कशें आहा? बरें म्हणटा बरें आसा. ना ते इवन BJPन आयले ते काँग्रेस सोडून तरी आसा तुमकां कितें दिसता तेणी आतां डेवलपमेंटा खातीर येयल्ले न्ही ते ओके आहा तेंगेलें सद्या काम. तांकां पार्टीन टिकेट डिक्लेअर दिली जाल्यार जिखतले अशें दिसता? हय 100%. आनी बाकीचे खुबशे पॉलिटिकल पार्टी जाता येता तांचेर कितें म्हणणें तुमचें? अजून तेंगेलें कांयच हें सारकें येना न्ही कोणी तशें काम केल्लें अशें ना. आतां आमी आसा शिरोडा बस स्टँड आनी आमच्या वांगडा दोग यंग वोटर आसा आमी तांकां विचारया शिरोडा बद्दल. हे फावट शिरोडा मतदारसंघान जेन्ना वेंचणूक जातली तेन्ना लोकां मदीं असो कितें विशय आसतलो मेन? विशय म्हणल्यार डेवलपमेंटाचो प्रॉब्लम आहा. डेवलपमेंट हिंगा शिरोड्या कांयच ना. फाटलीं कितलीं वर्सां जालीं डेवलपमेंट म्हणटा तो नाच शिरोड्यान आनी आमकां जें आतां चेंज जाल्लें जाय. यंग वोटर जे आसतले ते बेजिकली एम्प्लॉयमेंट एक पळयतात एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट हे मेन विशय आसतले हांगा आनी असले जाल्यार ते कोणाच्या अगेन्स्ट वयतले? एम्प्लॉयमेंट म्हणटा इशू आसा सो युथान आतां पळोवपाचें आसा की डेवलपमेंटाचो बाबतींत आनी एम्प्लॉयमेंट भुरग्यांक जावं. आतां जो प्रेजिडेंट जो MLA आसा जावं प्रेजिडेंट जी पार्टी आहा ती तितली डेवलपमेंट आनी एम्प्लॉयमेंट दिवंक पावली काय पावोंक ना अशें दिसता तुमकां? ना ते डेवलपमेंट म्हणटा तो कांयच ना आनी एम्प्लॉयमेंट म्हणटा युथाक कांय ना. तुमकां कितें दिसता? काम सद्या ना भुरग्यांक कोणा कडेन काम नासतना भुरगीं सगळें वायट हितून पावला कळ्ळें. सद्या गव्हर्मेंट जॉबा तर हांव म्हणना एक तर तेणी प्रायवेट जॉब दिवपा जाय आसलो. प्रायवेट जॉब तर ना हिंगा कित्याक आमगे IDC एशिया नंबर 2 आहा. सो आमगे हिंगा शिरोडाक भुरगीं जायते बेकार आहाय आनी बेकार आसून सद्या इतली शिकल्याय बीन पूण सद्या काम न्ही कोत्ता कितें. तुमकां कसो MLA जाय कसो हे जाय तुमकां? MLA म्हणल्यार आतां रेवल्युशनरी गोवन आयकलां तुमी मनोज परब गेले सो तेणें आमकां पॉयंट घालो काय 6 पॉयंट म्हाका जालें ते लायक जालें 6 पॉयंट. सो ते भायर आमकां गोंयचो MLA जाय ते आमकां म्हणल्यार गोंय आमगे राखपा जशें तेणें आमकां सांगलें गोंय कशें करून राखपा तशें आमकां MLA जाय गोंय राखपा ओन्ली गोंय राखपा. फायट कोणा मदीं जातली दिसता तुमकां? रेवल्युशनरी गोवन्स आनी BJP आसतली. म्हळ्यार रेवल्युशनरी गोवन्साचें हिंगा तर रेवल्युशनरी गोवन्साचें वारें भायर सरलां. सो फायट जाल्यार दोगां मदींच जातली? दोगां मदीं दोगांच्या मदीं जातली BJP आनी रेवल्युशनरी गोवन. शिरोडा मतदारसंघान तुमकां कितें दिसता डेवलपमेंट जाल्या काय जावंक ना एम्प्लॉयमेंटाच्या बाबतींत तुमकां विचारता? डेवलपमेंट म्हळ्यार कांय जालें ना आजून देखून कित्याक आमगे तेशी ते सदां म्हणटाय डेवलपमेंट आमगे सद्या तुमी गार्डन चयलां आसतलें आमगे शिरोडा सो त्या गार्डना कांय एक
कुस्कुटा देखून डेवलपमेंट जाला कित्याक थिंग ते आख्खे फूल गार्डन फंक्शनींग आहा तितलें आख्खें सगळें झोपाळ जावं दिया ते मॅरीगो रावंड जावं दिया सगळें कोळमेलो आहाय सो तो म्हणटा डेवलपमेंट आजून देखून आमगे शिरोडा कांय डेवलपमेंट प्लस आमगे नुस्त्या मार्केटां तेंकां कांय फेसिलिटीज नाय सारक्यो कित्याक तेका लागून आमगे हे आहाय चोय नुस्तेकार आहाय ते भायल्यान नुस्तें विकताय प्लस आमगे बस स्टँडा कित्याक तो एक बांदून दवरला थिंगा कांय एक म्हणटी एश कोन हें कांय नाच थिंगा बारीकशी देखून फेसिलिटी नाय थिंगा कित्याक बस स्टँड बांदून दवरलो आहा तो दवरलो आहा बट तेजें कांय आजून हें केलें ना आतां तो म्हणटा आतां आमगे सुभाष शिरोडकार हिंगे MLA आहा सद्या कळ्ळें तुका न्हू तो कितें जाता तो एवरी टायम येता आमगे हांव बोरी गांवांतलो तो कितें म्हणटा सगळ्याक येताय तुमकां हें दितले तें दितले आमी सांगताय ते इलेक्शना टायमाचेर बट ते 5 वर्सांनी एक पाटी इलेक्ट जावन येयले ते मागीर दुसऱ्या पाट्यान आमगे गांवां येयनाय आतां आमी कितले हांव भुरगेपणीसान व्हड जालो आमगे थिंग घरा नळ ना नाव ते आमगे नळा उदक चोयलें ना आमी कळ्ळें तुका न्हू सो हांव कितें म्हणटा तुमी एवरी टायम येताय आमकां आश्वासन दिताय तुमी सो ती फेक आश्वासन कित्याक तुमकां कंप्लीट करपाक जायना तुमच्यान ती दिवपा शिरीपणे सो तो म्हणटा डेवलपमेंट केसो डेवलपमेंट आमी गरीब आमी रोडटाय आमी आजून मातये घरा रावताय ते म्हणटा आमी हे तेंगे बोंगले बांदून दिताय कोण घर दिताय कोण प्लॉट दिताय म्हणटा आमकां कोण दिता कांय दिना सो हांव म्हणटा आमगे शिरोडा म्हणटा 1% देखून डेवलपमेंट जालें ना इतलें हय एज्युकेशनाच्या बाबतींत चड डेवलपमेंट हांगा जालें अशें दिसता कित्याक खूब जाण क्लेम करता की तेणें एज्युकेशना बाबतींत बरें काम केलां म्हणून एज्युकेशना बाबतींत बरें काम आनी केसो जालें आमगे शाळा चोयलो तुमी हाटे दिसान आमी मरे बारीकसो एक आमगे BLO मेळपाक गेलोले सो तेदो आमी तेका लागून चुकोन आमी ते शाळा पावले कळ्ळें पावले म्हणटकीर थिंग कितें ते शाळें लायट्योय नाय थिंग सारक्यो लायट नाय फॅन नाय कांय नाय आमी थिंग वचून सगळे चोयता बल्बूय दिसताय सगळे वायर बी लांबताय थिंगा कळ्ळें तुका न्हू सो तो म्हणटा एड्युकेशना सायडीन डेवलपमेंट तेका साद्यो शाळा हें डेवलप करपाक जायना सारक्यो कित्याक भुरग्यांक थिंग भायले झोपाळे पिवपाक लायलोय मागीर ते नसरगुडी लायलोय त्यो आख्खे कळमेन गेलोय थिंगान डेवलपमेंट सगळी झाड जालोय तुमी थिंगा वचून चोयल्यार कळटा तुमकां कळ्ळें तुका न्हू सो तो एड्युकेशना बाबतींत कांय डेवलपमेंट ना हिंगा मेन म्हणटा कशें आसा एज्युकेशन घेतलें म्हणून जायना म्हणटकीर तूं खंय जॉबाक लागपा जाय शिरोड्यांक कितें आसा भितरले जे गांव आसा थंय भुरगे खूब शिकलेले आहा पूण तांकां खंय तरी कामां ना आमी जेन्ना भोंवताले पळय तेन्ना आमकां दिसतालें की भुरग्यांक बरे BSc केल्ले आसा BCom केल्ले आसा पूण तांकां खंय तरी काम ना ह्या खातीर ते घरा कडेन आसा आनी थोडे कोण आसा ते कोण कॉन्ट्रेक्टा खातीर वयता 8,000 पगार 10,000 पगार कितें करता त्या कामा खातीर वोंक जाय अशें डेवलपमेंट म्हणटा शिरोड्यांक कांय जालें ना ओके फायट कोणा मदीं जातली इलेक्शनाक हे फावट जाली सुद्दां जाल्यार ह्या फायट डेफिनेटली RG शैलेश नायक शिरोडा ओके RG वर्सीस BJP काँग्रेस आप तृणमूल बीन तांचें कितें ना सुद्दां काँग्रेस बीन ते काँग्रेस तुमी जाणा हेवटेन तेवटेन BJPक वयता आनी आप ते सगळे भायले गोवा फॉर गोवाच म्हणटा ते गोंयकार कोण ते सांगना ते आमकां TMC कांय जावपा ना ओके आनी MGP पयलीं आसली MGP पयलीं आसली ते फकत टाकी वांटून गोंयां शिरोड्यां येयल्ले टाकी वांटून ते टाकी बाबा उदक भरलें काय रोखलें काय कितें जालें उदक आसा नळां उदक आसा तें कांय पयलें ना तें जावं कोरोना टायमार तेणी कांयच लोकांक पयलें ना लोक कोरोना टायमार उपाशी पडलेले कित्याक लोकांक भायर सरोंक मेळनाशिल्लें तेन्ना तेणी आमकां कोणाक पळोवना अनएम्प्लॉयमेंट हो इश्यू आसतलो ह्या मतदारसंघात म्हणल्यार समज जर RG येयली न्हू जाल्यार डावट हो क्लियर जातलो कित्याक आयज पर्यंत असो एम्प्लॉयमेंट म्हणल्यार भुरगे आजून चड बेकार आसा शिरोड्यान फाटली फावटी आमी सुद्दां जेन्ना CM येयल्लो शिरोड्यान तेन्ना आमी इश्यू रेज केल्लो कितें भुरगीं खुबशे बेकार आसा आयज जेन्ना सुभाष शिरोडकर काँग्रेसींतल्यान BJP गेलो तेन्ना फक्त तेणें फर्स्ट स्टेटमेंट दिल्लो तो भुरग्यांक 400-500 नोकरी मेळटली म्हणून पूण जेन्ना इलेक्शन जावन जेन्ना तो निवडून येयलो तेन्ना तेणें दुसऱ्याच कितें सांगलें की खंय तरी आपूण हेजे एम्प्लॉयमेंटाचें कांयच उलोवना तो खंय तरी वोट बँक क्रिएट करपाचें म्हणल्यार एक कितें म्हणटा तें हें अशें जे लोक आतां मायग्रंट येता पळय न्हू तांकां खंय तरी घर बांदून दिवपाचें हेजेर उलयलो तो सो हो आमी ऑलरेडी इश्यू तो रेज केल्लो आसा खुबशे भुरगे बेकार आसतात हांगा हय भरपूर एम्प्लॉयमेंट म्हणटा कांयच ना सगळे भुरगे बेकार आयज म्हादेव सुद्दां इंडस्ट्रियल मिनिस्टर आसलो खूब जाणां तेणें कंपनीनी कामां लावपाक जातालें पूण तेणें तें केलें ना तशें सुभाषान म्हाका दिसता एक 5-6 म्हयने इलेक्शन आहा म्हणून आतां भायर सरला जाल्यार ते सुभाष शिरोड्या कॅन्डिडेट आसा म्हणून सुद्दां खबर नाशिल्लें कोण आमदार आसा सुद्दां म्हणून खबर नाशिल्लो
आतांच खंय हेवटेन तेवटेन धांवता. आतां आमी आसा आसयम वाड्याचेर आनी आमच्या वांगडा आसा परेश. पात्रांव, म्हाका एक सांगा, आतां जेन्ना असेंब्ली इलेक्शन जातली शिरोडा, तो शिरोडा मतदारसंघात मेन मुद्दे कितें आसता? मुद्दे म्हणल्यार आतां ह्या वर्सा तरी डेव्हलपमेंट कांयच ना. डेव्हलपमेंट झिरो जाल्लें आसा आनी कोणा डेव्हलपमेंट आनी बाकी आतां भुरग्यांक आतां जॉब ना. जॉबा बाबतींत कांयच येत ना. आतां जे आमदार आसा बीजेपीचे, ते पयलीं काँग्रेसीन आशिल्ले, मागीर ते बीजेपीन गेले, सो तेंच्या विशयी कितें म्हणणें? तेंच्या विशय म्हणल्यार आतां आमदार तर तोंडूच दाखयना. हे एरिया तर हांगा केन्ना येयलो तर आमी पळोवं सुद्दां ना. आनी आतां खुबशे पॉलिटिकल पार्टीज येता, सो कितें म्हणणें? पार्टी ह्यो आसतल्योच न्हू, त्यो आसतल्योच. तुमकां कसो कॅन्डिडेट जाय शिरोड्या? शिरोड्या कॅन्डिडेट असो जायो की लोकांच्यो समस्या कितें आसा त्यो आयकून घेवपाच्यो आनी हे करपाच्यो, तसलो कॅन्डिडेट आमकां जायो. ओके. आनी पॉलिटिकल पार्टीन तसलो कॅन्डिडेट दिवपाचो? हय हय हय, तसलो कॅन्डिडेट दिवपाक जाय. शिरोडा मतदारसंघात म्हणल्यार सबंद हे शिरोडाच मतदान. पूण कितें आसा, एक वर्स 5 वर्सां भितर एकटो हें करता, एकटो तें करता, म्हणून सारकें बसलेलें ना तेंचें. जाल्यार आमचें इतलें इलेक्शन आमचे बुद्दीन जाल्यार म्हाका दिसता हांव 8 तरी इलेक्शनां केलीं म्हाजी, हेका 8-9 जातलीं. जाल्यार खरें म्हणटा हेणें कोणीच केलें ना सारकें. आतां इलेक्शन तयार जाता म्हणल्यार ते कितें सांगता आमकां, हें करता तें करता, पूण दिवपाक पावना. तें जातकीर ते गेले तेंची घरा. आमी हांगा तळमळपाची तेंची वाट पळयत आनी कांय ना. पूण आमी तेंकां दुसऱ्यांनी दिना केलें ना म्हणून. कितें आसा तें तेंची खुशी. तिणी सांगून गेले त्या टायमार तर तिणी तर खरें तेंकां उतरां हें आसा जाल्यार तिणी करून दाखोवपाक जाय तें. नाल्यार लोकां आसोसान बेश्टे येयले, मतां लावून केलें आनी गेले. ते निवडून कोण येवपा तो येतलो. पूण कामां सारकी करिना आनी कोत्र म्हाका कोणीच ना. आमकां कितें काम करता तो जाय न्ही. आनी कोणा हे भुरगे बचोन आसा कोणालेच जावं म्हागेलेच म्हण न्ही. तांकां खंय जॉब आसा त्या जॉबार तेणी लावपाक जाय आनी तेंचो फुडार बरो व्हरपा जाय फुडें. आतां आमच्या वांगडा आसा गुरुदास सर. आतां थोड्या दिसांनी हांगा इलेक्शनां जावपाचीं आसा. शिरोडा मतदारसंघान खंयचे प्रॉब्लेम आहा? ते आमकां ते खबर ना न्हू तेची हेजी. हय. आतां सुभाष सर आसलो, आतां पळय आतां कितें करता तो आमगेलें. तेणी कांय केलें ना आमचें हांगा इतलीं वर्सां 25 वर्सां. आतां हे पाटी तर कितें करता पळय. आतां हे पाटी येता तो कितें, पूण तो पयलीं येनाशिल्लो. आतां येता हे 2-4 पाटी. तेन्ना फाटीं येयलो, आमकां हांगा हें बीन दिल्लें तेन्ना कलमां बिलमां. मेन इशू कितें आसतले? इशू आसलो मेन इशू म्हणून आमी तितलें तेजे वांगडा हें करूच ना आनी आमी ते हितूंक वचत ना. कितें आमगे कोण आमी भोंवो चड वचना न्हू. हय. ते कितें जाता तें हें करता तें आमकां कांय खबर आसना. तुमकां गांवांत म्हणटा कितें त्रास आहा, तुमकां दिसता की चेंज जावचें, आमदारान काम करचें? हय, चेंज जावंक जाय न्हू तें. कितें आतां आमची भुरगीं शिकलेलीं आसा, कितें आसा ती कोणूच लायता म्हणटा मागीर कांय ना, ते निवडून येयले म्हणटा कांय ना. आतां इतले भुरगे आमगे शिकले आहा, कोण लायता कामां आनी हें करता? कांयच ना मागीर. हय. आतां फुडलें इलेक्शन तुमी म्हणलें पळय तेणें कितें करचें म्हणून, पूण फुडल्या इलेक्शनान जेन्ना तुमी कॅन्डिडेट म्हणून कोणा पळयतले तेन्ना कसो कॅन्डिडेट जाय तुमकां? असो म्हण तेंचे पयलू आमकां कितें कळटा, ते म्हणटा येता करता, अशें करता तशें करता सांगता. मिटींग घेता आमचे कडेन हांगा येवन आनी करता म्हणटा. मागीर खंय करता ते कांय ना. हय. तुमकां कसलो जाय कॅन्डिडेट? आमकां कसलो जाय म्हणून आमी आतां कितें म्हणून सांगू. आमी सगळे कॅन्डिडेट पळयले. BJP पळयली, काँग्रेस पळयली आनी कितें पळय सगळे पळोवन मोकळे. आनी कितें आसा कितें. आतां ते कितें करता आमी वगीर रावपाचें. आमचे कडेन कितें जाता. आतां आमच्या वांगडा आसा यंग वोटर हर्षदा. आतां असेंब्ली इलेक्शन जावपाची आहा थोड्या दिसांनी. सो शिरोडा मतदारसंघान तुमी कितें एक्सपेक्टेशन दवरता? पयलीं म्हटल्यार आमच्या गांवांत कांय अशी उदरगत जाली ना. जाल्या तितली पण जालें ना. पूण आमी चिंत्ता की तितलें आमकां अशें फॉलोअप घेवपी जाय, विचारपाक जाय, जी आमी आमची प्रॉब्लम्स कितें आसा ते शेअर करपाक शकता. जर कांय शेअर करपी नात जाल्यार ते कांय यूज ना. म्हणून असो कोण जाय जो फॉलोअप घेवपी, जे गांवान भोंवोन अशें एटलिस्ट 1 म्हयन्या भितर तरी येवन चर्चा करपी की तुमकां कितें प्रॉब्लम्स आसा कितें ना ते विचारून काडून घेवपी. एम्प्लॉयमेंटाच्या बाबतींत कितें म्हणणें तुमचें? एम्प्लॉयमेंटा बाबतींत तरी पयलीं गोंयच्या भुरग्यांक तरी चान्स दिवंक जाय. हय, पळोवपाक जाय की गोंयचे कितले तरी अशे हे आसा. मागीर भायल्यांक चान्स दिल्यार जाता.
पयलीं पळोवपाक जाय आपल्या गोंयचे कल्चरा प्रमाणे कितलें एज्युकेशन कशें आसा कितें आसा तें पयलीं फायंड आउट करपाक जाय मागीर तांकां चान्स दिवपाचे कित्याक इफ सपोज अशें चान्स दिल्यार तांकां चान्स पडटलो गोंयचे भुरगे थंयच उरतले अशेंच. ह्युमन सेफ्टी जे क्रायम बीन जाता ताचेर तुमचें कितें म्हणणें आनी तुमकां कितें दिसता हो विशय आसतलो एफर्ट? हय ऑफकोर्स तेजेर आतां कंप्लेन दर जाता तेजेर फॉलोअप तर घेवपाकूच जाय. जाता केसी त्यो सगळ्यांकूच खबर आसता बट त्यो रोखड्योच बंद जाता. केस फायल जाता बट रोखड्योच त्यो बंद करता कित्याक तेंचे फावर बिवर सगळे लावन पण ते बंद करिनासतना फॉलोअप घेवन त्यो पयलीं फायनलायज करपाक जाय. आतां इलेक्शन्स आसात शिरोडा मतदारसंघान तुमी जाणा कितले पार्टी येतात कितले सो तुमी आमदार कसो आसतलो हो तुमकां दिसता? म्हागेलें मत असो आसा की आमचे गांवांक अजून पर्यंत इतले 50 वर्सां जालीं दिसता पॉलिटिक्सांत आसा नाल्यार आमगेल्या शिरोडा सोड आमचे बेतोडा गांव आमची ह्या खूद आशेवाड्यार अजून झिरो डेवलपमेंट आसा. इतले जे म्हाजी आजी कोण आशिल्ली तेणी कांयच डेवलपमेंट केलें ना. आमची दशा आहा ती तुमी कशी पळोवंक शकता व्यू करून. आनी आमकां असो कॅन्डिडेट जाय हे फावटी की ना आमची प्रत्येक कामां करपी जी बारीक बारीक कामां आहा इवन आमी आतां पळय हांगा लोक आहा ते कशे आहा बॅकवर्ड आहा पूण एज्युकेटेड आहा फूल एज्युकेटेड आहा. आमचे त्या म्हाजी आमदारांनी कोणी तेणी कांयच आमचें लक्ष दिलें ना आनी रॅरली आमी गव्हर्मेंट कामां बीन क्वचित लोक आमी गव्हर्मेंट कामां बीन आहा. आमकां असो जाय की फुडलो MLA येता की आमगेली सगळीं कामां करपी आनी आमी ठरयतली की ना आमकां बरो MLA असो जाय सिलेक्टेड आमी करतले की आमचो तो MLA काम करतलो तेका आमी सिलेक्ट करतले. पार्टी बीन तसले तुमी पळोवचे ना तुमी MLA? ना 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 पार्टी आमकां डजंट मॅटर आमी पार्टी पळयना आमकां कोण जो MLA आमचें काम करतलो वी वील सपोर्ट देम. आतां जो MLA आहा तेणी कामां तशीं केल्या? ना ना तुमी पळोवंक शकता न्हू आमी आनी कितें सांगपाक कांयच ना हांगा येयल्यारूच कळटा न्ही कितें आहा तें तितून कांय सांगपाक कांय ना उलोवपाचें कांयच ना येयल्यारूच कळटा कितें तुमी पळोवंक शकता कितें आहा तें. खुबशे पार्टी येतात म्हणजे न्यू आप येता TMC येता आनी कोण कोण येता कितलो इम्पॅक्ट जातलो? नथींग म्हाका दिसता नथींग कित्याक TMC बद्दल जायत ती पंचीम बंगालची पार्टी आमकां गोंयाक म्हाका दिसता तरी अशें आमी लोकल्स आहा तांकां कांय फरक पडपाना दिसता. इवन आनी खंयची आम आदमी पार्टी ती लास्ट 5 years पासून ट्राय करता हांगा म्हण कांयच देवाक गोंयाक कांयच फरक पडपाना तेंचो. गोंयाक आमी आमचोच आमकां असो सरकार जाय की ना आमची कामां करपाची दिल्ली साकून किंवा आतां पश्चिम बंगाला साकून ते करपाक व्हेरी टफ आहा कित्याक आमचे लास्ट फाटले कांय 50 वर्सां जाल्यार आमच्याच लोकांनी सुद्दां कामां केलीं ना आनी ते आनी कितें करतले सहज विचार करूंक शकता आमी. ह्या सरकारा बद्दल तुमचें कितें मत? आमी कांय सकना आमी हें पयल्यारूच कळटा न्हू मत आनी सांगपाक कितें आहा तें कितें करूंक शकलें तें आमगेलें हें कंडिशन पयल्यारूच कळटा आनी कितें सांगूंक शकता आमी कांय सांगूंक शकना. एफर्ट जी वेंचणूक जातली तेन्ना शिरोडा मतदारसंघात कितें मुद्दे आसतले मुद्दे म्हटल्यार भरपूर आसा ते आतां सांगपाक म्हटल्यार आमकां अशें म्हटल्यार भरपूर ते बरोवन काडचे पडटले सगळे तेन्नाच ते सॉल्व जातले. मेन म्हटल्यार डेवलपमेंट कांयच ना. मागीर भुरगे इतले शिकलेले आसा तांकां काम ना. एटलिस्ट म्हाजे सुद्दां भरपूर हांव ड्रायव्हर म्हटल्यार 2-3 कंपनीन गेलो म्हटल्यार कितें दुसऱ्याच कामां थंय ते मागीर हांव ओपन करपाचें पूण ते जो टायम आसा पळय त्या टायमार हांव सांगतलो. हांवें उलयल्लो आसा खूब जाणां कडेन अशें की अशें ते अमके कडेन आसा अमके कडेन आजून एटलिस्ट म्हटल्यार मेन म्हटल्यार पेट्रोल पंपाचेर जे भुरगे आसा पळय न्हू ते आमी काम करूं शकताले पूण आमकां तें काम ना. सगळे मायग्रंट्स पेट्रोल पंपाचेर मेन सामकें तें हांव खूब जाणांक अशें म्हटलेलें आहा पेट्रोल पंपा वयल्यानूच आमचे भुरगे कितलेशे कामां लागूंक शकता गोंयकार. पूण आमचे भुरगे कामाक रावंक सोदिना न्हू तसल्या हाचेर रावंक सुद्दां एप्लायच ना. कोणी खंय कितें धाडला पळया खंय केन्ना कांयच धाडलेलें ना. बाबा एप्लाय बाबा हो पेट्रोल पंप आसा थंय एप्लाय कितें खंय पेपरार खंयचे येयला खंयच्याच पेपरार ना. आतां जो आमदार आसा ते BJPन गेले काँग्रेसीचे BJPन गेले ते म्हणटाले की डेवलपमेंटा खातीर गेले सो जालें तशी डेवलपमेंट ते तेकाच खबर आसतलें. आमकां तर लोकल जो आहा तांकां डेवलपमेंट कांयच खबर ना. तो आतां डेवलपमेंटा लागून तो उडी मारून गेला पूण ताका खबर कसो कितें डेवलपमेंट तेजी ताकाच खबर. आमकां तर दिसना डेवलपमेंट कित्याक आमी आमच्या एकट्या भुरग्यान चॅलेंज केल्ली शिरोड्या थंय चॅलेंजीक तो उलयतना अशें जालें सगळें जालें जातरी तेणी सांगलें आपल्या एक रस्त्यार हें ना खड्डो पूण ताका आमी दाखयलें कितें तरी खड्डे दाखयले मागीर दुसरे दिसा कितें केलें देवाक खबर तेणी कशें कितें पुरोवन घेतलें तें मागीर तेजे कडेन आमी हें कशें शकना. कसो आमदार आसता ह्या फावटी फुडलो आसो कसो आसपाक दिसता? आमदार आसा जाल्यार सारको गोंयकार
आमच्या गोंयकारांक लागून म्हणजे भोंवपी मी हे तसलो आमदार हे आतां कितें आतां कितलीं वर्सां जालीं खंय आजून पत्तोच ना. आयज स्टुडंटाची टीम आख्खो दीस शिरोड्या मतदारसंघान भोंवली. आमी हांगाच्या लोकांचे समस्या जाणून घेतले. लोकांचें म्हणणें आसा की हांगा अनएम्प्लॉयमेंट आनी डेव्हलपमेंट ही तशी व्हडलीशी जाल्लेली ना. जरी सुभाष शिरोडकर काँग्रेसींतल्यान BJPन गेलो सांगून की लोकांक की आपूण डेव्हलपमेंट करपाक वता म्हणून, तरी लोकांचें अशें म्हणणें आसा की तशी तेंची तितली उदरगत जाल्लेली ना. सेकंड थिंग दुसरें आमकां जो फॅक्टर तो दिसून आयला तो हांगा तो म्हणजे RG फॅक्टर. RGचे खुबशे आमकां भुरगे मेळ्ळे ते उलयताले की सांगताले की तेंचो कॅन्डिडेट स्ट्रॉंग आसा म्हणून. आनी एक फॅक्टर आमकां जो कळ्ळो तो लोकांनी आमकां सांगला की अजून तरी तिकेट कोणाक फायनलाच जावंक ना. सो सुभाष शिरोडकराक तिकेट मेळटली की ना BJPची ते सो तांकां खबर ना. आनी सेकंड थिंग म्हणजे हांगा अलायन्स जाले MGP BJP जाल्यार तिकेट कोणाक आसतली हाच्या बद्दल लोकांक दुबाव आसा. सो सद्या तरी कोणाचे पार्टे जड हें सांगपाक सुद्दां खूब मुश्कील जाता. स्टुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट स्वप्नील तारी.